ताई नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. एक खूप बरें दिसता की आज आम्ही तुमची मुलाखत घेवपाची आसा, स्पेशली ऑन ऑन टिचिंग फील्ड. तुम्ही म्युझिकल फिल्डान आसात आणि मेन म्हणल्यार कोंकणी क्षेत्रांत आसात. सो ओवरऑल आमकां हेजेर ओवरऑल फूल डिस्कस करपाक जाय की तुमी ह्या क्षेत्रांत तुमचें नांव लौकीक कशें केलें, तुमी इतलें बरें कार्य करता समाजा खातीर, तुम्ही तुमची लायफ अपडेट केली टोटली, ही कशी केली आणि बाकीच्या इतरांची मुलांची सुद्दां तुमी करतात लायफ सगळ्यांची अपडेट. तुमकां पळोवन प्रत्येक भुरगो म्हणटलो की आपल्याक तुमचे सारके जावपाक, ताई सारके जावपाक जाय. हे इन्स्पिरेशन जे भुरगे घेतात, हे कशें घेवपाक लागले, ही खंयसून सुरवात जाली, हे आमी ओवरऑल फूल डिस्कस करपाचें आसा. सो म्हाजो पयलोच प्रश्न हो तुमकां आसतलो की ज्या जाग्याचेर तुमी सद्या आसा पर्टिक्युलर ऑन स्टेज, तुमी ल्हानपणांत केन्ना चिंतलेलें की आपूण हांगार पावतली म्हणून? ना. सो प्रवास खंयसून सुरवात जालो? प्रवास जालो म्हणजे म्हाका बरोवपाचें जें आशिल्लें पळय न्ही, जें म्हाका लायकींग आशिल्लें, तें म्हाका जेन्ना हांव टिचींग फिल्डान जॉयन जालें 2003. फर्स्ट हांव चबी चिक्सान स्टार्ट जालें म्हजो टिचींग प्रवास. आनी थंयच्यान म्हाका दिसलें की हांवें कितें तरी सुरू करचें बरोवपाक. पण तेन्ना हांवें तितलें सिरियस अशें तें घेवना. पण हळू हळू जशें स्टेप बाय स्टेप म्हाजें हें जालें, कितें म्हणटा तें मनान विचार आयले की हांवें बरोवचें म्हणून. तशें पयलीं पयलीं म्हाजें तितलें परफेक्शन येयनाशिल्लें. 2003 टील नाव 2026 इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरन्स. कळ्ळें न्ही. सॉंगां बी हांवें दिसलें की म्हाका की कोंकणीन कितें तरी करचें म्हणून हांवें. कोंकणी म्हजो हो प्रिय सब्जॅक्ट. हांवें 12थाक सुद्दां कोंकणीच घेतिल्ली. आनी दिसलें की म्हाका कोंकणीक लागून, म्हजे मायभासीक लागून आनी गोंयान आसून हांवें कितें तरी करचें म्हणून. म्हळ्यार जवळपास ऑलमोस्ट 23 वर्सां जालीं तुमी ह्या फिल्डान आसात. हय. सो एक हांगाच एक तुमी मेसेज एक युवांक दिवची. प्रत्येक युवांक कितें दिसता, आमकां पयलीं दिसतालें की खंयच्या क्षेत्रांत जर नांव आपल्याक करपाक जाय जाल्यार 2 वर्सांनी जातलें रे, 3 वर्सांनी जातलें रे. पण हांगा तुमची 23 वर्सां गेल्ली आसात. म्हळ्यार आख्खे तुमी 2 टर्म पयले आसात भितर आख्खे. हय, बरोबर. सो हे 2 टर्म गरजेचे आसा. हेच्या फाटीं तुमचो अभ्यास कितें आशिल्लो किंवा स्टडी कितें आशिल्ली मेजर, जेणे करून तुमी आजून टिकोन रावली त्या सब्जेक्टा खातीर? म्हणजे कितें गजाली घडल्या की तुमकां दिसलें की हांगा टिकोन रावपाक जाय म्हणून? ना. टिकोन रावप म्हणल्यार एक एक मनान आपल्याक लायक आसता पळय. प्रत्येक भाशेचें लायकींग आसता. आतां एक्चुअली हांव इंग्लीश टिचर, पण म्हाका बरयन दिसता कोंकणीन. ओके. कळ्ळें न्ही. म्हाजें इट इज समथींग म्हणजे ड्युएल पर्सनॅलिटी म्हणटा पळय न्ही ती. म्हणजे मायभास कोंकणी, टिचर हांव जालें इंग्लीश. कळ्ळें न्ही. सो कोंकणीन कितें तरी हांवें करचें आनी तें बी देवाक लागून. एक भक्ती म्हणटा पळय, मनांतली भक्ती सगळ्या फुडल्यान हाडची. थंयसून म्हजें हें सगळें उत्पन्न जालें म्हणटा पळय तशें. आनी तें कशें जालें, पयलें सॉंग हांवें कामाक्षी आईचें केलें. तेज्या उपरांत जें हांवें चिंतून आशिल्लें की हांव फाटोफाट इतलें बरयतलें म्हणून. पण तें कशें बरयलें, कशें घडून आयलें तें सगळें ताजीच इच्छा म्हणपाची. पण अशें जाल्यार तकलेन येयना, आतां भुरग्यांच्या तकलेन येतात मोस्टली की ह्या कॉम्पिटिशन खूप जाला रे, म्युझिक इंडस्ट्रीन कॉम्पिटिशन खूप जाला. खूप जाणां म्युझिक कंपोज करता. आपूण करता जाल्यार आपल्याक कितलो स्कोप आसतलो, कितें जातलें, अशें खूब थॉट्स येतात पळय. हय. तुमकां केन्ना जावना अशें की बाबा ओवर थॉट्स येयले किंवा ओवर थिंकींग जालें हेजेर, करूं का नाका? ना, म्हाका नाका अशें केन्नाच दिसूना. कित्याक सांग, जेन्ना आपलें कितें तूं क्रिएटीव वेगळें हितून करता न्ही, तेन्ना सदांच लोकांक तें आवडटा. फक्त तुवें इतलें तें मनांच्यान करपा जाय. करूंक जाय म्हणून करप न्ही. ताका वाव केन्ना मेळना लोकांचो. कळ्ळें न्ही. जेन्ना तूं मनांच्यान खरेंच तूं फिलिंग्स घालून करता तेन्ना इट इज ऑलवेज द बेस्ट. आनी स्पेशली माय पापा इज माय बेस्ट सपोर्ट म्हणटा पळय तसो. म्हाज्या फाटल्यान उबो रावला, चल बाय करता मुगो, चल कर. अशें म्हणू ना की तूं इतलीं वर्सां टिचींग शिकोवन आतां तूं सॉंगां बरयता, तूं प्रोड्यूस करता, अशें म्हाका तेणें केन्नाच म्हणू ना. पण ताई एक्चुअली टिचींग फील्ड आणि म्युझिक बरोबर टोटली डिफरंट न्ही फील्ड? येस, इट इज डिफरंट. टोटली डिफरंट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. टिचींगेन फक्त कितें भुरग्यांक शिकयता, भुरग्यांची डेव्हलपमेंटा बद्दल सगळी गजाली शिकता आनी आपूण बरोवप हे टोटली वेगळो भाग न्ही. तरी म्युझिक बरोवप. सो हे कशें कितें म्हळ्यार कनेक्ट जाता? आय वॉज लायक नो, कनेक्ट अशें न्ही. कितें आसता पळय, जेन्ना तूं कितें करता, आपूण करतलें तेन्ना तें कनेक्शन बी खंय सोदपाची गरज लागना. इट कम्स ऑटोमॅटीक. फर्स्ट सॉंग एवरीबडी लायक्ड ऑफ मायन. सगळ्यांक आवडलें. तातूंत म्हाका आनीक प्रोत्साहन मेळ्ळें. दुसरें सॉंग हांवें बेताळाचेर केलें, म्हणजे कवळ्या शूट केलें. तिसरें आमचें गणपतीचो फंक्शन घरान.
सॉंग म्हजे नेवे म्युझिक अक्षय सरानूच कंपोज केली. कामाक्षी आईचे अजय नाईक सरान केले कंपोज. आणि आता 4थे सॉंग आम्ही अजून रिलीज करू ना. 5वे म्हजे म्हाळसा आईचे सॉंग जे हांव रिलीज करतले मे बी इन नेक्स्ट 15 days. सो इज लायक हाजी तुमच्या म्हणल्यार देऊच आसा, तुमकां देऊच वांगडा घेवन म्हणटा चल यो. हे सामके हे म्हाका मान्य तुमचो ही लायन आसा ती सामकी मान्य. तोच म्हजे तकलेन घालता चल तू हे बरे चल तू फुडें सर आपूण आसा तुजे फाटल्यान. फाटोफाट इतलें करप आनी इतलो फुडें वचप इज नॉट हे न्ही. करेक्ट. की जी त्या मनशा जे कोण ह्या फिल्डांतलीच ना तांकां घेवन वचप. आता कोण म्युझिक लायनीतल्यो जर ह्या गजाली करता फाटोफाट इट इज समथिंग डिफरंट. या करेक्ट. पण तुम्ही टोटली डिफरंट आसा आनी तो करता म्हणटकूच लायक कशें पॉसिबल खंयची एनर्जी फाटल्यान आसतली न्हू. पॉझिटिव्ह येस. कितें तरी आसा फाटल्यान जी घेवन वयता प्रेरीत करता तुमकां. हय बरोबर. एक टीचर म्हणून तुमकां विचारूंक सोदता जेन्ना तुमी टिचींग लायनीन गेली पळय तेन्ना तुमी कितें बेजीक पयलें जेणे करून तुमकां दिसलें की टीचर जावपाक जाय म्हणून. कितें अशें गजाली पयले तुमी की तुमकां दिसलें की टीचर जावपाक जाय म्हणून. ऍक्च्युली ल्हानपणार पणासून म्हाका न्ही घरा आयले की न्ही टीचर जी पळय शिकयता टीचर आमची सदांच रोल मॉडेल आसता. ती कशी शिकयता भुरग्यांक कशी हे करता ते घरा येवन हांवें वणटीर म्हज्या भावाक शिकप. तो बसप एज अ स्टुडंट आनी हांवें शिकप. ही म्हाका जी आवड आशिल्ली पळय टिचींग फिल्डांतली ती पयली पासून म्हाका जाल्ली. म्हणजे जेन्ना हांव 7थान 8थान आशिल्लें तेन्ना हळूहळू इल्लो 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 अशें चिंतून आशिल्लें पण त्या टायमार की हांव हो कॅरियर घेतलें म्हणून. पण ते कशें जालें आनी कितें जालें ते ऑटोमॅटीक घडत गेलें. ताई इज लायक अ विज्युअलायझेशन मॅनिफेस्टेशन म्हणटात त्या कॉन्सेप्टान. हय त्या कॉन्सेप्ट विज्युअलायज करीत तकलेन दवरलेले न्हू म्हणून तुमी टीचर जावपाक पावले न्हू. वय आसपाक शकता. एक थोडेशे गजाली अशी सांगा जे तुमकां चायल्डहुडान तुमकां खूब आवडटाले आनी आतां भुरगे ते करिना आनी भुरग्यांनी करपाक जाय अशें कितें आहा जाल्यार. भुरग्यांचे म्हणटा पळय फर्स्ट पॉयंट न्ही वाचन सामकें कमी जाला. आमच्या वेळार स्कुलान कितें आसतालें आमचे कडेन बुक्स आसताले लायब्ररी आसताली मोबायल हो हातीन आशिनाशिल्लो. सो तेका लागून आमी वी वे रिस्ट्रिक्टेड टू ओन्ली बुक्स. पण आता जे आसा पळय भुरगे तांकां मोबायल इतलो इजिली अवेलेबल आसा ताका लागून रिडींग हो जो प्रकार आसा तो सामको कमी जाला. आणि आपलो डेव्हलपमेंट केन्ना जाता एज अ स्टुडंट यू हॅव टू रीड अँड रायट. हे दोनूय हे जे आसा ते सामके कमी जाला. भुरग्यांनी हे करचें. आपलो जर डेव्हलपमेंट जावपा जाय एट द बेज लेवल रिडींग अँड रायटिंग इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण ताई म्हाका सांगा एक प्रॅक्टिकली उलोवया आमी. रिडींग रायटिंग करपाक जाय सगळ्यांक खबर आहा. आतां जे कोण पॉडकास्ट पळयता तांकां म्हणटलें की हांवें खबर आहा कितें न्यूज सांग. सो प्रॅक्टिकली एक्चुअली कशें करपाक शकता. आतां आजकाल पळोवपाक गेल्यार प्रत्येका कडेन मोबायल आसा. प्रत्येकान मोबायला शिवाय रावूंक शकना इन्क्लुडींग आमी सुद्दां आहात ते. आमी 10 फावटी WhatsApp पळयतालेच ओपन करून कोणाची मेसेज येयला कोणाची मेसेज येवंक ना हे सहज जाल्ले आसात. सो कशें आमी प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करपाक शकता. जो कोण डेली लायफान बिजी आसता तो कसो इम्प्लिमेंट करपाक शकता. म्हणजे मोबायलारूय अश्यो गजाली आसा की इट इज नॉट टोटली बॅड. तू बरे जे आसा ते घे न्ही तू वाच बरें बरें हिस्ट्री मेळटा तुका मोबायलार कितेंय टायप कर गुगलार यू गेट ऑल द डिटेल्स. सो तू बरें घे मोबायला वयल्यान ऍक्च्युअली यू कॅन डेव्हलप थ्रू मोबायल ऑल्सो. इट इज नॉट दॅट यू कॅनॉट. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. तो आपलो डेव्हलपमेंट कितलो करपा जाय ते ताणें चिंतून ताजो बरो उपयोग करप. एक हांगारूच म्हाका तुमी टीचर म्हणून एज अ स्टुडंट म्हणून तुमकां विचारूंक सोदता. 1-2 वर्सां पयलीं तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता. जेन्ना हांवें सुरवातीक पॉडकास्ट जेन्ना सुरवात केली पळय तेन्ना हांव थोडो न्यू आसलो. हांवें कितें आयकलें की कोण पॉडकास्ट घेता पळय तांचे गजाली तूं आयक आनी ते एडॉप्ट कर. सो हांवें तेन्ना कितें केलें ओवरडोस जालो म्हाका तो की खूब पॉडकास्ट आयकले. ओवरडोस इज लायक खूब पॉडकास्ट जेणे करून आय वॉज कन्फ्यूज की हांव कितें करूं. बरोबर. ओवरडोस नॉलेज जाली. नॉलेज मेळ्ळी ना नॉलेज सगळी मेळ्ळी. स्कील कळ्ळी कशी उलोवप कॅमेरा कडेन कशें उलोवप कितें करप हें सगळें कळ्ळें. मागीर विथ द टायम म्हाका अशें रियलायज जालें आतां हांव अशें कितें करता फॉर एग्जाम्पल म्हाका जर तुमच्या कडेन उलोवपाक जाय जाल्यार हांव कितें करतलो. तुमी म्युझीक फिल्डांतली आसा जाल्यार म्युझीक फिल्डान कितें कितें गजाली आसा त्यो सर्च करतलो. कशें कितें चल्लां खंय कितें चल्लां खंय कितें गॅप आहा खंय कितें उलोवपाक शकता हांव हें पळयतलो रिसर्च करतलो. तितलेंच नॉलेज घेतलो. इंटरव्यू जाली की नॉलेज काबार. ओवर घेवन दवरचो ना. म्हटल्यार फाल्यां जी नॉलेज जाय पळय ती आतां घेवन दवरचो ना. कित्याक पयलीं कशें आसतालें की तुमकां बूक वाचचेच पडटालें. परत हो बूक मेळटलो काय मेळची ना गॅरंटी नासताली. आयज तो ना टायम आयज गुगलार घातली रोखडीच मेळटली. सो ओवर ना घेवच्या पेक्षा जी गरज आहा तितून आपूण प्रो कसो जातलो एक्झॅक्टली तितून परफेक्शन हाडा आनी मागीर फुडें चला. दिस इज माय थिंकींग. थोड्या जाणां आतां हांवें एक पळयलां इन्क्लुडींग
थोडे जण 100 WhatsApp ग्रुपांनी असतात, सगळे मेसेजी वाचता. विच इज नॉट नेसेसरी ऍक्च्युली गरज किती ह्याची? इट इज नॉट नेसेसरी. म्हटल्यार लायक एक एक्झाम्पल, लेटेस्ट एक्झाम्पल तुमकां दिवप म्हटल्यार हांवें म्हाजेच एक्झाम्पल ऍक्च्युली लायक एक्झाम्पल कनेक्ट करता, सिच्युएशन कनेक्ट करता एक्झाम्पला थ्रू. लायक सायकलचो टायर म्हजो पंक्चर जाला आनी म्हाका एकटो एडवायस वालो कितें सांगता की तूं वच आनी देवळान विचार सायकल खंय रिपेर करूं का म्हणून. देवळान वचूंक भट कितें म्हणटा, वच आनी मस्जिदान विचार. मस्जिद वालो म्हणटा चर्चीन वच आनी विचार. कनेक्ट म्हाज्या प्रॉब्लेमा कडेन खंयच ना. बरोबर. दिस इज बिकॉज ऑफ ओव्हर नॉलेज. आनी हांवें रॉंग पर्सनाक विचारलें म्हणून. बरोबर. सो ओव्हर नॉलेजी खातीर आमकां कळना की खंयची गजाल कोणाक विचारूं ती. आनी भितर हें कळना की त्या नॉलेजीचो एक्सपर्ट कोण तो. जशें की तुमी इंग्लीश टिचर म्हणटकूच तुमकां इंग्लीश रिलेटेड 100 प्रॉब्लेम विचारपाक शकता, हय बरोबर. पण तुमकां मराठीचे विचारूंक शकना. ना. तुम्ही एडवायस दितली पण इट इज नॉट एक्सपिरियन्स नॉलेज. करेक्ट. सो हे लोकांक कळना. सो हेजेर मातशें तुमी एक एक्सप्लेनेशन भुरग्यांक दिवचें हें म्हाका दिसता, कारण हे भुरग्यांक हांगा कन्फ्युजन खूब आसा. रॉंग एडवायस रॉंग लोकां कडल्यान घेतात. जशें की करियर एडवायस. आतां आमी खूब पयलें आसतलें की मावशा कडल्यान मामा कडल्यान एडवायस घेतात करियराची. अरे तेच रिक्षा चलयतात, बस चलयतात, तुमकां एडवायस कितें दितले? तांचे कडेन नॉलेज आसा, तेणी जग पळयल्लो आहा, एक्सपिरियन्स आसात, पण नॉलेजाक एक्सपिरियन्स कनेक्ट ना हेंच्या. तुमकां जर इंजिनियर जावपाक जाय जाल्यार वचून कोणाक विचारपाक जाय तुमी? कोण इंजिनियर आहा तेका न्हू. नॅचरली. करेक्ट. आमी विचारता कोणाक वचोन? जिणी पयल्ले आहा तेका. ते पयल्ले गजाली वेगळे आसता टोटली. आतां म्हाका सुद्दां जेन्ना कोण भुरगे विचारपाक येता खबर आहा की बाबा कितें वेगळें समथींग नॉलेज पळोवन, हांव म्हणटा म्हाका ते गजाली विचारूं नाका. तूं म्हाका हें विचार की पॉडकास्ट कशें शूट करप, पॉडकास्टान कितें विचारप, भितर म्हाजी एक्सपर्टीज आसा. हांवें 200-300 इंटरव्यूज घेतलेले आहा भितर. तूं म्हाका ते विचार, हांव तुका तें सांगता. बाकीचे जाल्यार म्हाजे कडेन नॉलेज आसा ती, पण ती कधी युजाक ना, म्हणजे ताका व्हॅल्यू उरचो ना, वेट उरचो ना. बरोबर. सो हेजेर मातशें तुमी एक एक्सप्लेनेशन भुरग्यांक दिवचें म्हाका दिसता, मागीर आमी फुडें या. ना, भुरग्यांक मेन म्हणटा तो न्ही इज इंट्रस्ट. अशें न्ही की टॅलंट्स ना. प्रत्येक भुरग्याकडे वेगळो वेगळो टॅलंट आसता. एक गुड इन सिंगींग, गुड इन डान्सिंग, गुड इन रायटिंग, गुड इन डिफरंट थिंग्स. आपल्या टॅलंट म्हणजे आपल्याक कितें करूंक आवडटा. टॅलंट इज एक्चुअली रिलेटेड टू युअर हॉबी. तू फ्री टाइम आसता तेन्ना तुका कितें करूंक आवडटा ताजेर भार दिवचो. अँड अकॉर्डिंगली यू फायंड आउट नॉलेज रिलेटेड टू वॉट टॅलंट यू हॅव. आणि जो पळय मनीस तेतून हें आसा ताका वचून विचारून यू कॅन ऑफकोर्स गो फॉरवर्ड. तुम्ही म्हटलें पळय हांगासर फ्री टायमार कितें करपाक ते आवडटा म्हणून. हय. आतां भुरग्यांचे आन्सर आहे मोबायल स्क्रोलिंग करपाक आवडटा. हय, नॉट हॅपी न्हय. नो 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 दिस आय एक्सेप्ट वॉट यू आर सेयिंग. बट जो मनीस खरोच आपल्याक त्या हितून फुडें वचपाचें आसता न्ही, ही विल नेवर वेस्ट हिज टायम इन द मोबायल. कळ्ळें न्ही. आतां म्हजो एक रुटीन आसा. उठले सकाळी, कामाक गेले, घरा आयले, कामां केले, मातशें न्हिदले, अँड फायनली समथींग कम्स टू माय मायंड व्हेन आय एम कुकिंग ऑल्सो. कितें तरी एक लायन येतली, आय इमिडिएटली गो अँड आय रायट इट डावन. कळ्ळें न्ही. सो म्हजे तकलेन तेंच आसता, हांव हेजें सॉंग करतलें, जावं हांव तेजें अशें बरयतलें. लायन येयली, बरयलें. इवन एक वेळ स्कुलान हांव फ्री आसता तेन्ना अशेंच भायर पळयता, विंडो भायर पळयता तेन्ना म्हाका हांव अशें करतलें आं. दॅट थिंग ऑटोमॅटिकली कम्स अँड आय रायट दोज लायन्स अँड देन आय कंबायन देम. कळ्ळें न्ही. काय बेजिकली जाता कित्याक खबर आहा तुमकां दिसता म्हाका तुमच्या बाबतींत की तुमी तुमच्या कडेन कनेक्ट आसात. येस, करेक्ट. तुमची ऑलवेज प्लॅनिंग आसता. तुमी ऑलोन रावपाक सुद्दां तुमी हॅप्पी आसा म्हणून ह्या गजाली घडटा तुमच्या कडेन. येस, करेक्ट. हांगा भुरग्यांचे तुमकां ओवरऑल एक्झाम्पल भुरग्यांचे कितें दिता, भुरग्यांक 2 मिनटां सांग मोबायल सायडीक दवरून बस, जी बेकार बस म्हणून सांगता हांवचें ना. दे आर ओवर फिजिटिंग. थॉट्स जातले आनी ओवर थॉट्स येता खंयसून बिकॉज ऑफ ते ओवर स्क्रोलिंग. करेक्ट. जे आमी पळयता तेच आमच्या तकलेन येतात. हे सगळें हांव हांगासून पास आउट जाला म्हणून तुमकां सांगता. बाकीच्यांचे एक्झाम्पल न्हू, हे माझे एक्झाम्पल. करेक्ट. आणि आता सुद्धा मोबाईल आहा ना असं काय फरक पडना म्हाका. आय वॉज लायक चलताय चलने दो. म्हाका खबर आहा न्हू हे सगळें कित्या खातीर घडटा ते भुरग्यांक म्हाका खबरूच ना. आणि इंटरेस्ट मी म्हटलं पळय, इंटरेस्ट केन्ना क्रिएट जाता जेन्ना आमी पर्टिक्युलर गजालीची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता तेन्ना. हांगा भुरगे कितें करता, पर्टिक्युलर न्हू सगळ्या गजालींची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता, जाल्यार इंटरेस्ट खंयसून कळटलो. ना, एकल्याचे भुरगे आतां आमी पळय 50 भुरगीं आसा क्लासीन न्ही, थोडी भुरगीं तुका पिरियड चेंज सुद्दां जाली न्ही जाल्यार दे विल बी बिझी इन दॅट ड्रॉइंग. तांकां भान उरना की बाबा पिरियड चेंज जाली, टीचर दुसरी आयली, आर्ट पिरियड काबार जालो. दे बिझी इन दॅट. आमच्या स्कुलान अशें घडटा बिकॉज आर्ट टीचर इज व्हेरी गुड. प्रवीण कलांगुटकर सर इज व्हेरी गुड इन हीज वर्क. सो अशें दिसता की
देवा तांकां आठूय पिरियडी आठूच आसच्यो दे वील एन्जॉय दी स्टुडंट्स दोज हू आर रियली कळ्ळें. डुईंग इट फॉर देम कळ्ळें, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल. कळ्ळें, कळ्ळें. कळ्ळें न्ही. पण ते दिसून येता की फुडें जावन ही भुरगीं न्ही कितें तरी आर्टान पण करतली. हे जाल्यार तुमी सांगले पळय 100तले 10 भुरगे. करेक्ट. आय एम टॉकिंग अबाउट 90% भुरग्यांचे. Okay. जनरल भुरग्यांक अशें जाता. सो हांगा रंजनी कितें करपाक शकता, कारण हांवें जो ट्रॅप फेस केलो, तर हांव ते एक्झाम्पल दिवन सांगता की म्हणल्यार बरा तुजें मोटिवेशन नाका आमकां, तूं लेक्चर बंद करा. आमी सांगता कित्याक की तूं तें करनाका मिस्टेक बाबा, करेक्ट. आमकां कोणी सांगूंक ना, हय. तूं तरी करनाका ती. सो त्या भुरग्यांनी कितें करपाक शकता. हांव म्हणना की पेरंट्सांनी कितें करपाक जाय, ऑल द थिंग्स ते हांव ध्यान दिना, कारण पेरंट्सूय आजकाल मोबायल घेवन बसता, तेजें काय उलोवचोच ना. बट बाकीच्यांनी कितें करपाचें एक्चुअली, त्या भुरग्यांनी ते ह्यो फिगर खूब व्हडलो आसा. तुम्ही प्रत्येक स्कुलांनी वचून पळया. जशें बिकॉज तुमकां ह्यान सांगलेलें पळय, बिफोर स्टार्ट एक सांगलेलें पळय, हांव आमच्या स्कुलानूच गेल्लो आनी टिचरीक सहज म्हटलें हांवें, टिचर कितें चल्लां स्टाफ रुमान, जाल्यार सिंपल कितें जालें सिट्युएशन अशें की हांवें म्हटलें पयलीं आमी पळयताले तेन्ना सगळे टिचरी एकामेका वांगडा उलयताले, टिफीन शेअर जाताले, हे आमकां स्टाफ रुमान दिसतालें. आजकाल टिचरी मोबायलाचेर दिसतात 90% तरी, नाल्यार आपल्या टेबलाचेरूच कितें तरी करतात इंटरवलाक सुद्दां. जाल्यार इट्स समथींग ना आतां एक्चुअली कितें जालां जाणा, न्यू एनईपी पॉलिसी आयल्या न्ही, ताका लागून चडशे जे आमकां कितें प्रोग्राम आसता, कितें 15 दीस स्वच्छता पखवाडाचे हें आसता, सर्क्युलर्स, प्रत्येक दिसा एक्टिविटी आसता. सो कितें जालां जाणा, डिजिटलायज्ड जाला, डिजिटलायझेशन चड जाला. कळ्ळें न्ही. भुरग्याचे स्किल्स डेव्हलप जाता न्ही, ते डिजिटलायज वे डेव्हलप जावपाक लागल्या. सो आमकां तांकां एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो प्रकार आसा न्ही, ताका लागून आमकां त्यो एक्टिविटीज घेवच्यो पडटा आनी एवरी डे त्यो एक्टिविटीज आमकां धाडच्यो पडटा. कळ्ळें न्ही. सो दॅट इज द मेन हें म्हणटा ते, इट इज टिचर्स आर मोस्टली इन द मोबायल टू डू ऑल दॅट, सेंडिंग देन टायपिंग द रिपोर्ट, ताका लागून ते तशें जाला. पण एक्चुअली इट इज माय अंडरस्टँडिंग की एक्चुअली जे मनीस भुरगो डेव्हलप जाता खबर आहा, तो एकामेका वांगडा गॉसिप करून, डिस्कस करून, कॉन्वर्सेशन करून जाता. डिजिटलान जायना. बेसिक भुरग्याचे लेवल उलयता तुमकां. एकदा तो 18 जावन गेलो आनी तो आपल्या डिजिटलान कितें करपाक सोदता हो वेगळो. हांव स्कुलांतल्या भुरग्यांचे उलयता. तांकां तुमी त्या गजाली दिना न्हू, फॉर एक्झाम्पल तांकां सांगलें तुमी मोबायलाचेर तुमी व्हिडिओ काडनाका, काय करनाका, इट्स फायन, काय इश्यू ना हेजेर. आमी इतले धाकटेसावन काय करूंक ना, कांयच जावंक ना. पण धाकटेसावन भुरग्यांक जर हें कळना की कोणा वांगडा कसो उलोवप, बेसिक सेन्स कळना, टिचरीक खंयचो कमेंट मारप ते कळना. कोणा वांगडा एक एक्झाम्पलूच म्हटल्यार की आतां भुरगे वचून टिचर आमी रील करया, आमी टिचरीक कोण भियाताले अक्षरशः, हांव भियो म्हणना तुमकां, बट रील करया, तुमी अशी दिसता तशी दिसता, इट्स लायक ओपन कमेंट मारतात पर्सनली वचून न्हू, आनी ते टिचरी स्मायल करतात. म्हळ्यार कितें चल्लां हें, काय दिसता पळोवपाक ओवरऑल. एक्चुअली न्ही, इट इज बोथ द साइड्स, यू हॅव टू पुट अ रिस्ट्रिक्शन. टिचरीकूय कळपा जाय की भुरगो बाबा आपल्या कडेन कितें उलयता आनी आपणें ताका खंय स्टॉप करप. जर ते करना देन नॅचरली दिस टायप ऑफ थिंग्स वील कंटिन्यू. कित्याक आतां टिचर आतां कशें आसा ओवरऑल, हांव म्हणटा की आमच्या टायमाचेर सगळे टिचर्स जाल्ले खबर आहा, ऑलमोस्ट एक तेंची एज 50-55 अशी ऑलमोस्ट सगळ्यांची जाला. सो आतां टिचर सगळे आहात पळय यंग टिचरी येतात, आनी यंग टिचरी येतात पळय सगळे कोवीड बॅचीस आसात, पास आउट जाल्ले मोस्टली. सो कोवीड बॅचीस तेंच्यांनी सारकें शिक्षण घेवंक ना, सारकें शिक्षण जावंक ना, डिजिटलूच शिक्षण तांकां मेळ्ळा, पण ती भुरग्यां वांगडा ऑफलायन मेळटात. सो तांकां शिकयतले एक्चुअली कोण, सिनियर टिचरींक टायम ना बिकॉज ऑफ सिलेबस एंड ऑल दॅट थिंग्स. टीचर सारखी डेव्हलप जाले भुरग्यांना डेव्हलप जातले. इट्स लायक टोटली कितें तरी वेगळें चल्लां. म्हळ्यार हेजेर कितें उलोव, समथींग क्वेश्चन्स ना. म्हणून तुमकां विचारलें की तुमी टीचर आसात, तुमी स्कुलान शिकयतात, तुमी भुरग्यां वांगडा पयला आसतले न्यू टिचरी कितें आसतात ते. सो म्हणून म्हटलें की कसो गॅप फील जातलो, की कितें जातलें हांगासर. ना म्हाजे आतां नियरली 22 years ऑफ टीचिंग लायन, म्हाका असो हो प्रकार केन्ना येवना. पयलीं म्हाका स्टार्टिंग जातालें बिकॉज आय वॉज न्यू, आय वॉज नॉट एक्सपिरियन्स. पण एक 5 वर्सां जशी जाली न्ही की भुरगीं टीचर ऑटोमॅटीक ते लायनीर येता. कळ्ळें न्ही. इवन तुमी आतां कोविड बॅच म्हणटा, मे बी दे वे बॅक इन दॅट, म्हणजे तांकां कितें तरी मिस जालें, दॅट आय एग्री. बट अशें मिस जावना की दे आर टोटली आउट ऑफ द ट्रॅक, दे वे ऑन द ट्रॅक. कळ्ळें न्ही. आनी हे 5 वर्सां शिकयना फुडें न्ही, दॅट ऑटोमॅटिकली वील कम बिकॉज एक्टिविटीजूच तश्यो आसा, एवरीथींग इज रिलेटेड. कळ्ळें न्ही, टू योर डेव्हलपमेंट एंड स्टुडंट्स डेव्हलपमेंट. दॅट इज द मेन मोटो ऑफ एनईपी पॉलिसी. बोथ द साइड्स जाता.
कळ्ळें न्ही. आता एक लेखनाकडे तुमच्या येऊया आम्ही कोकणीकडे. आता आम्ही म्हणतात खबर आहे की कोकणी आपली भाषा, कोकणी आपलं मोग, सो हो मोग टिकोवन दवरपा खातीर जी एक प्रेरणा लागता खबर आसा ती कशी मेळटा एक्च्युअली. फक्त आमी एकदां म्हणटात पळय की आपूण बरयता इतले वर्सां, हें म्हणपाक इजी आनी एक्सपिरियन्सान टोटली वेगळे. हेका लागून तुमी खुबशे स्ट्रगल्सूय पयला आसतले न्हू. बरोबर. तुमकां मे बी म्हटलें आसतलें न्हू हे कर नाका गजाली गो, वचत नाका तूं, तरी तुमी गेला आनी केला. आनी फुडल्या मनशाक मागीर दिसलें आसतलें की अरे बरें केलें न्ही, धाडया हाका समथींग. अशें खूब जाता आसतल्यो गजाली. ना म्हाका तर हो एक्सपिरियन्स कित्याक हांवें पयलीं सांगलें, पप्पा म्हजो मिस्टर फूल सपोर्टीव, इवन माय ब्रदर ही इज सपोर्टीव, चल कर, बिकॉज दे हॅव दॅट कॉन्फिडन्स की रंजिता कितें करतले ते बरेंच करतले, शी विल नॉट डू एनीथिंग रॉंग. तो कॉन्फिडन्स तांकां आसा. आतां द अदर सायड माय वर्किंग पार्ट, आमचो स्कुलाचो जो मॅनेजर आसा NG अखर्गेकर सर, ही इज व्हेरी व्हेरी कॉपरेटीव पर्सन. ताणें केन्नाच म्हाका फाटीं अशें ओडूना. रंजिता फर्स्ट सॉंग जेन्ना हांवें व्हरून दाखयलें, मस्त जाला रंजिता, चांगला आहे, हो फुडें. कितें ते फुडें सरपाक ताणें म्हाका, इवन आमचो हेडमास्टर जो आसा चेतन कुबल सर, ही इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी सपोर्टीव. अँड ऑल द टीचिंग कलीग आय कॅन से, दे ऑल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट. वेन आय डीड द फर्स्ट सॉंग इट केम आउट, रंजिता खरेंच बरें जाला. पण ऍक्च्युअली खरेंच सपोर्ट करता की हांवें खुबशा डिपार्टमेंटांनी अशें आयकलां गजाली की तू कामावरच काम कर, भायलें काम कर नाका, तुजे प्रोफेशनाल तितलेंच काम कर, भायलें काय करूंक वचनाका. म्हणजे हांवें तापयतात, ते काय करूंक दिवप ना, अशें खुबशे रिस्ट्रिक्शन येतात न्हू. ना, म्हाका अशें येवना. कित्याक सांग, आय एम मोर दिस टू माय वर्क, आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर इन माय वर्क. तुमकां सांगपाची गरज ना, माय रिझल्ट इज ऑलवेज गुड. अँड वेन यू आर पर्टिक्युलर इन युअर वर्क, तांकां मेळटा तुजे कडसून जें जाय, देन यू आर फ्री न्हू. हांव म्हजें स्कुलाचें काम सोडून हें करना. सगळें जेन्ना जालें अँड आय एम फ्री फॉर 10 minutes, समथींग कम्स टू माय मायंड, आय रायट. माझे रायटिंग वर्क ते सदांच घराकडे येवन रातचे 10 ते 11. तुम्ही मेडिटेशन किंवा देवाचे कितें स्पेशल बी अशें कितें करतात? स्पेशल अशें ना, सकाळी उठून न्हान धुवन देवाची पुजा केल्याशिवाय हांव भायर सरना. दिस इज वन मेन थिंग. आनी दुसरें म्हणल्यार हांवें देवी महात्मे वाचलां, ते तरी प्रसंग आयलो लायफान जे म्हाका, साई चरित्र म्हजें चालू आसा, तें आसता म्हजें. इट इज नॉट लायक 7 दिसांनी काबार करतलें. इट इज लायक चल स्टोरी बूक जावं कितें वाचता तशें एक तो टायम हांवें देवाक दिवचो. मे बी 10, आज 10 मिनटां, फाल्यां अर्दवर जावं शकता. अशें रिस्ट्रिक्ट तशें करूना. एवरीडे करपाक जाय. येस, आय डू इट एवरीडे. ना कित्याक विचारलें, बिकॉज आतां मोरल जेन्ना म्हाजे गॅस्ट सुद्दां बसतात खबर आहा, कितें ना कितें नेगेटिव्ह सांगतलेच, कितें ना कितें एक 20%. पण तुमचो ओव्हरऑल फक्त पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हच प्रसंग आसा. मला दिसता की तुमच्या सदैव देवी वांगडाच आसा, एक एनर्जी तुम्ही वांगडा घेऊन चलला असो प्रसंग सारको. म्हणून म्हटलं की तुम्ही समजा मेडिटेशन करता, कितें करतात, सदैव पॉझिटिव्ह एनर्जी घेऊन तुम्ही वयतात, सदैव पॉझिटिव्ह उलयतात. ना, एक्चुअली न्ही, म्हजी मम्मी 2005 पिड्ड्यार जाल्या. दॅट टायम आय वॉज रियली ड्रॉन बॅक. आवय वचप म्हणल्यार इट इज, चली भुरग्याक इट इज व्हेरी बॅड एक्चुअली. तातूंतसून म्हाका भायर सरपाक 1-2 वर्सां गेली, कळ्ळें न्ही. इतलें म्हणजे मम्मीची माया हे तुका कोणूच दिवं शकना. पप्पा बरो करता, नो डावट, मायाय दिता, बट मम्मा इज मम्मा, कळ्ळें न्ही. सो तेन्ना म्हाका अशें चल आवय ना, देवीत म्हजी आवय, आतां चल कामाक्षी आईत म्हजी आवय. सो हांव सगळें वचून तिका सांगप, म्हणजे आवयक हांव सांगतालें. आय वॉज डायवर्टेड अँड फ्रॉम दॅट दिस थिंग केम. इट्स लायक टोटली एनर्जी. येस, ऑल पॉझिटिव्ह थिंग्स. अँड आफ्टर दॅट ऑल पॉझिटिव्ह थिंग्स हॅपन. लायक म्हाका अशें भंय अशें दिसूना, चल आसा ती आई म्हजी म्हज्या फाटल्यान. दिस वॉज द थिंग लायक. एक नॉर्मल एक फनीएस्ट एक प्रश्न मागीर फुडें या आमी. आतां खुबशा यंग टिचर्सांक पयला की मिडियार एक्टीव रावप, डिजिटल प्लॅटफॉर्मार एक्टीव रावप, रील्स करप, ऑल दॅट ट्रेंडिंग येता सगळें. तुमी अशें केन्ना तुमकां केन्ना पळोवपूय ना किंवा अशें तुमी करिना किंवा इंट्रस्ट नाडा कितें समथींग? ना, आपलो जो रिस्पेक्ट आसा तो आपणेच सांबाळप आसता. तुका जर लोकांनी एज अ टीचर रिस्पेक्ट दिवपा जाय, देन यू हॅव टू बी इन युअर लिमिट्स. यू कॅनॉट पुट स्लीवलेस. You put, but not, it should not be exposed like that. You should not put any, म्हणजे वल्गरिटी ही तुज्यान दिसपा जायना. You should be perfect. तुका जर मेळपा जाय, then you have to show it to the public. जाल्यार एक्चुअली व्हॉट इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ टीचर तुम्ही सांगीत जाल्यार? एक्चुअली बीइंग अ टीचर म्हणून हांव तुमकां एक विचारता. एक्चुअली टीचर इज ओवरऑल म्हणटा पळय न्ही, आवय बापाय उपरांत जे आसा पळय न्ही, तो गुरू. पयली आवय बापूय, मागीर
गुरु म्हणटा तो टीचर. जे कितें भुरगे शिकता ते चडशे टिचरी कडल्यानूच शिकता. हम्म. सो डेफिनेशन म्हणल्यार ओवरऑल गायडन्स, डायरेक्शन, मोटिवेशन, एव्हरीथिंग जे जो आवय बापूय दिवूं शकता न्ही, सेम थिंग द टीचर हॅज टू गिव्ह. नाल्यार तो डेव्हलप. अशें न्ही की क्लासीन वतलो आनी तूं शिकयतला रावतलो अँड स्टुडंट्स वील कॉन्सन्ट्रेट. नो, दॅट इज नॉट पॉसिबल. तुमकां मदीं तांकां मोटिवेटूय करचें पडटा. रॉंग वता जाल्यार गायडन्सूय दिवचें पडटा. सपोज चुकीच्या वाटेन वता, देन अगेन यू हॅव टू डायरेक्ट देम, ब्रिंग बॅक टू द नॉर्मल. So all these things a teacher has to do. So overall personality of a student is developed by the parents. 50% you can say and 50% by the teachers. आताचे खुबशे पेरेंट्स जेनजी एकदम खतरनाक म्हणतात, डिजिटल पैदा जाला अशें म्हणतात. सो तुमचें कितें म्हणणें आसा जेनजी खातीर एक विचारलें जाल्यार तुमकां काय दिसता जेनजी हे कशे भुरगे आसात? ना, म्हाका तातूंत वायट अशें कांय दिसना, कित्याक फायनली इट इज रिलेटेड टू डेव्हलपमेंट न्ही. आनी ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट हो शब्द येता तेन्ना डेव्हलपमेंट रॉंग वटेन केन्ना जायना. इट इज ऑलवेज इन द रायट. जेन्ना भुरगो सरळ वटेन वता, इट विल ऑलवेज बी अ रायट डेव्हलपमेंट. Okay, so I don't feel actually it is something wrong. It's the way how everybody takes. माझो view हो, तुझो view आनी कितें दुसरो आसूं शकता. So it depends. एक जर आमकां कोंकणी क्षेत्रान जर रायटरूच जावपाक जाय, तो भले लेखक रायटर आसूं, पोयट आसूं किंवा म्युझिक बरोवनी, तेणी ओवरऑल कितें कितें गजाली लक्षात दवरपाक जाय, तेजेर काम करपाक जाय. बिहायंड द सीन म्हणटा थंय कितें कितें काम करपाक जाय. हांव हे विचारतलो. ऑन द स्क्रीन सगळ्यांक खबर आसता, सगळ्यांक अवेलेबल आसतलें. बिहायंड द सीन कितें काम करपाक जाय? बिहायंड द सीन म्हणल्यार फर्स्ट थिंग इज यू हॅव टू रीड. आतां सपोज एक खंयचे म्हाळसाईचे सॉंग बरयता, तुका रिडींग आसपा जाय. म्हाळसाईचे थोडे फारशे हिस्ट्री जाणा जावपा जाय. तूं बेठे कितें बरोवंक शकना, कळ्ळें न्ही. एंड बरयता ते कोणाक हर्ट जावपा जायना. इट शूड बी लायक म्हणजे न्यूट्रल हेतून तुवें बरप. दुसऱ्याक त्रास जावपा जायना, तुज्या लेखनाचो दुसऱ्याक त्रास जावपाक जायना. And when these two things, you keep in mind, and you write, your things will always be good. It won't be anything wrong. कित्याक तूं wrong काय करना न्ही. So that's my view. like. एक तुम्ही परवरी वाठारांतली म्हणून म्हाका विचारपाक सोदता. आतां आमी खुबशे परवरींतले अशे भुरगे पळयल्ले आहा ते सगळ्या जाग्याचेर आसतले अवेलेबल, सगळे कडेन अवेलेबल दिसतात. आनी एक भितर हांव एक परवरतो म्हणून मानता, हांव लिमिटेड जाग्याचेर खंय तरी तुमकां दिसतलो. जर एक तर म्हाका कोणी फोर्सफुली येयला ना, खंय चुकोन पावला जाल्यार आय एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो एनी. म्हणल्यार पब्लीक जाग्याचेर म्हाका वचपाक मोस्टली आवडत ना, लायक टोटली इंट्रोवर्ट. आनी थोड्यांना अशें आसतात की सगळ्या जाग्यांचेर वचप, पण नॉलेज सगळी आसा पण आपूण कांय कामूच करना. सो तुमचो स्वभाव कसो आसा, तुमी कशें कितें कनेक्ट करतात परवरीन, परवरीचे लोक तुमच्या खातीर कशें कितें आसा, ऑल पण थोडेशे परवरी बद्दल तुमी सांगचे तुमचो एक्सपिरियन्स कसो कितें आहा तो. परवरी म्हणना फुडें एक्चुअली इट्स अ नायस प्लेस. लॉट ऑफ डेव्हलपमेंट्स हॅव टेकन प्लेस. आनी परवरीन वायट अशें कांय ना. तूं घेता तेजेर आसा तें. बऱ्योय गजाली आसता संवसारान, वायटूय आसता. तूं बऱ्यो घेतल्या नॅचरली इट इज गुड. इफ यू टेक बॅड इट इज बॅड. सो परवरीन अशें वायट अशें कांय ना. द फूल परवरी दे आर व्हेरी सपोर्टिव्ह पीपल. आय फील म्हाका जो एक्सपिरियन्स आयला न्ही, दे आर व्हेरी हेल्पफूल, व्हेरी सपोर्टिव्ह. जरी भायले लोक येवन आसा हांगा, ते सुद्दां अशें कितें प्रॉब्लेम क्रिएट करता अशें म्हाका दिसना. इट्स म्हणजे ओवरऑल जो म्हापशा परस परवरी चड डेव्हलप जाला हें हांव खात्रीन म्हणू शकता. आनी इवन थोड्या लोकांक अशें दिसता खबर आसा की परवरीन थोडेशे कितें नेगेटीव घडटा आसतले ऑर कितें घडटा, हे न्ही सगळे आमचे पर्स्पेक्टीव हे म्हाका दिसता. हय, बरोबर. कित्याक खबर आसा, इवन हांव तुमकां सांगता, म्हाका सुद्दां लोकांनी डेव्हलप केला परवरीचे लोक खूब आसात. जशे ते थोडे आसता त्या प्रमाणे तुका लोक मेळटात. दिस इज माय थिंक. येस. एकदा म्हाका दिसतालें पळय की म्हाका कोण परवरीचे अशे लोक जाय जे म्हाका पॉडकास्टान हेल्प करपाक शकता. ऑटोमॅटीक म्हाका हे लोक मेळत गेले आनी म्हाका शिकयत गेले की हे गजाली ते गजाली आसा. ते आमचेर आहा, तुमी म्हटलें अशें कितें घेवप आनी कितें ना तें आमचेर आसा. ते पण अशे लोक आसात. आनीक तुमी हेजेर मोस्टली उलोवपाकूच जाय की भुरग्यांचे एक फोमो क्रिएट जाल्लो आसा. लायक प्रत्येक जाण, कॉमन एक्झाम्पल म्हणजे प्रत्येक जाण आयफोन घेता, आपलो आयफोन घेवपाक जाय. प्रत्येक जाण कितें तरी वता कॉलेजींत बायक घेवन भोंवता, आपल्याक बायक घेवन भोंवपाक जाय. सो ह्या फोमो कडल्यान भुरगे पयस कशे रावतले. तुमकां कित्याक विचारलें हांव तुमकां सांगता. एक हांवें असो पळयला, कॉलेजींतलो भुरगो आसा, तो जाय जाल्यार स्प्लेंडरूय घेवपाक शकता आसलो. जस्ट टेकन द ड्यूक. ओके, ड्यूक घेतला, तो कॉलेजीन वयता, सांजचो पार्ट टायम करता.
जोडटा समथिंग 8,000 आणि तुला 7,000 इन्स्टॉलमेंट भरता. कॉलेज पास आउट जालें ताका जॉब मेळोंक ना, तो फस्ट्रेटेड जालो इन्स्टॉलमेंट भरपा खातीर. खंय काम भुरग्याक कळना जालें आनी ताका लागून इन्स्टॉलमेंटा खातीर तो खंयच्या खंय काम कितें मेळटा तें काम करीत वयता. हेका लागून भुरग्यांची हांगासर लायफूय पिड्यार जाता. बरोबर. सो ह्या फोमो कडल्यान पयस रावपा खातीर तुमी कितें सांगतले भुरग्यांक? आता भुरगो कोणाक कोणाक मेळटा भायर जावं ताका कितें कितें लायक जाता हे आमी आमच्या हातीन आसना एज अ टीचर. इट इज डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर फ्रेंड्स ही इज हॅव्हिंग. ते आमी कांय करूं शकना. बरोबर. पण तरी पूण आमी तांकां जेन्ना आमचे कडेन आसता ते भुरगे एक 4-5 वरां दॅट टायम आमी तांकां मोटिवेशन दिवन तांची मायंड आमी डायवर्ट म्हणजे कितें आसता न्ही, टिचरीचे तुम्ही म्हणटा डायरेक्ट गेले क्लासीन शिकयले इट डजंट वर्क आउट. एक्झॅक्टली. पहिले क्लासीन वचना फुडें तुका 10 मिनिट्स त्या भुरग्यांक त्या कॉन्सन्ट्रेशन लेवलाचेर हाडचें पडटा कितें कितें सांगून ओवरऑल. आणि बाकीचे कितें सांगच्या पेक्षा तांकां असली हे पळय which is not good for them, you can give that motivation and accordingly then slowly you put up your lesson or poem or whatever you are going to teach. पण ओव्हरऑल जर तुमकां सांगचें म्हटलें जाल्यार ओव्हरऑल जर आमी भुरग्यांचें म्हटलें जाल्यार तुमी फोमो कडल्यान पयस रावप भुरग्यांक कशें सांगतले, कितें एडवायस दिवपाक शकता? कित्याक हो फोमो प्रकार जो आसा पळय खूब खतरनाक जायत वयता आजकाल. डिजिटल तुमकां एक एक्झाम्पल दिल्लें पळय हांवें, आजकाल कपडे सुद्दां EMI मेळपाक लागलेले आसा. इट्स लायक समथिंग बिग ट्रॅप. हांव ब्रँडाची नांवां घेयना बट ते आपल्याक विकपाक जाय प्रोडक्ट जाल्यार आजकाल कितें करतलेच ते. पण ह्या आमचेर डिपेंड न्ही. कपडे सुद्दां EMI घेतात म्हणल्यार लोक चीत. इज लायक पयलीं मोबायल घेताले ओके आशिल्ले, गाडयो ओके पुरो, आतां कपडे सुद्दां. ना म्हणजे तांकां सांगप इतलेंच आसता की पळय तुमच्या आवय बापाय जे त्रास काडटा तुमकां लागून ताजो तुमी तांकां फुडें कितें तरी बरें जावपाक जाय तुमचें म्हणून ती त्रास काडटात. सो तुमी कितें करप, पयली मेन प्रायोरिटी तुमी जे स्कुलान आसा न्ही तुमी आपलो एक स्टँड खंय तरी करून म्हणजे आपलो करियर एक खंय तरी सेट करात. एंड देन जे पळय तुमकां कितें कितें जाय यू आर फ्री.